ग्रॅज्युएशन करूंक नाशिल्ल्यानूय मंत्र्याकडे आता खास अधिकारी म्हणून काम करूं येता। एखाद्यारो डिप्लोमा वा 12वी पास असल्यार पुरो। मंत्रिमंडळान तसो निर्णय घेतला। बुधवारा मिडिये कडेन उलयतना मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें की मंत्र्याचो स्पेशल ड्युटी ऑफिसर म्हणून नेमतना ताच्या क्वॉलिफिकेशनाच्या निकशात सरकारान मातशी सदळताय हाडल्या। आदी ग्रॅज्युएशन लागतालें, आतां तो 12वी पास असल्यार पुरो। उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकार, मायकल लोबो आणि जेनिफर मोन्सेरातान विनवणी केल्या उपरांत मंत्रिमंडळान ताका मान्यताय दिली। ते खातीर मुख्यमंत्र्यान कितें राजाव दिलें तर तांकां खंय लायक मायंडेड ऑफिसर जाय। पळयात। OSD जे आसा ऑलवेज मिनिस्टराचे ते शूड बी द ग्रॅज्युएट आशिल्ले, बट हे फावटी मिनिस्टरांनी रिक्वेस्ट केली की तांचे थोडेशें रिलॅक्सेशन दिवचें म्हणून। लायक मायंडेड OSD जो घेवपाचो आशिल्लो ताका थोडेशें आमी रिलॅक्सेशन दिवन ताका विदावट ग्रॅज्युएटूय घेवपा खातीर तांकां रिलॅक्सेशन दिलां। मिनिमम म्हणजे आमी म्हटलां की डिप्लोमा आसचो किंवा 12th तरी आसचो म्हटलां। 3 मिनिस्टरांची रिक्वेस्ट आशिल्ली। वन इज द रेव्हेन्यू मिनिस्टर, सेकंड इज एन डेप्युटी CM चंद्रकांत कवळेकर, थर्ड इज एन मायकल लोबो। ह्या निर्णयाचेर प्रतिक्रिया दितना गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय म्हणटा, हो निर्णय गोंयकारां खातीर हास्यास्पद थारतलो, कारण OSD हो सल्लागार आसता। पळयात ताचें म्हणणें। म्हाका दिसता वी आर गोइंग टू बी द लाफिंग स्टॉक ऑफ द कंट्री। एडवायझरी पोजिशन म्हणटा सदांच सुपिरियर जाता तितलो हायली क्वॉलिफायड मनशाक हाडूंक जाय। थंय एक LTC नाजाल्यार पिवनाचे कॅटेगरीचो मनशाक जर तो हाडून बसोवंक लागलो एडवायझर म्हणटा तो, मागीर तुजें कितें जातलें, तूं दिवाळे काडटलो कसलें तें कळटा, क्लियर कट कळटा। हाजेर आमच्या वेळार तो एक कन्सल्टंट म्हणून एक पोस्ट केल्लो पर्रीकरान, ताणें म्हणलें दे शूड बी एक्सपर्ट्स इन देअर फील्ड म्हणून। समीप नार्वेकारा बरोबर पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख आणि यशवंत परब।